सावड्डे मतदारसंघात सेजा सोडून एकही मायन फुल फ्लॅज चालू जायना। मायन बंद पडिल्ल्यान सुमार 15,000 लोकांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न उप्रासला। सरकारान बेगोबेग मायनिंग सुरू करचें म्हूण सावड्डेची यूथ काँग्रेस मागता। मतदारसंघात मायनिंग बायपासाचो प्रश्न आसा तोय खंय जाग्यार पडिल्लो ना। सेजा सोडली जाल्यार बाकीच्यो चडश्यो मायनी बंद आसात आनी सगळ्यांक सेजाक नंबर ना। खुबश्यो गाडयो बेकार आसा अजुनूय, सो तांकांय तें काम मेळपाक जाय। सो बाकीच्यो मायनी चालू जाल्यार तांकांय काम मेळटलें। मेन डिमांड म्हणल्यार जो मायन्यो ज्यो बंद आसात त्यो बेगींतल्या बेगीन चालू करच्यो आनी जे भुरगे युथांक जे काडलेले आसा कामाचे तांकां बेगींतल्या बेगीन कामाक घेवचे, कारण युथाचे जे मुखारले फ्युचर डिपेंड तेंचेर आसा। आतां जर फ्युचर जालें ना जाल्यार केन्नाच जावचें ना। मुखार आजून टायम जितलो वेस्ट जातलो तितले तेंचे फ्युचर वेस्ट जाता। सोमारा आमदार पावसकर आनी दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांची मिटींग जाली। मिटींगेंत कितें तरी पॉझिटिव्ह थारतले म्हूण काँग्रेस राविल्ली। सोमारा जी सीएमा कडेन मिटींग जावपा आसा, ट्रक एसोसिएशन प्लस MLA सावड्डेचो आमचो दीपक पावसकर तेणी हो इशू तितून रेस करचो गरज आसा की सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो मायन्यो सगळ्यो चालू जावच्यो, लिगल चालू जावच्यो, प्लस तितूंक बायपासाचे इशू आसा तेय मांडचे आनी GPS सिस्टम आसा ती चालू दवरची, जेणे करून सावड्डे मतदारसंघाचे बाकीचे लोकांक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात तांकां यो वच करपाक बरें जातलें। हे आमगेले यूथ काँग्रेसी तर्फे एक सरकाराक एक सामकें कडकडीचें आनी सिरियस घेवपाचो इशू आसा, तो आमगे सरकारा कडेन एक मागणी आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। मडगांव पोलिसांनी नदीम बेग म्हणटा ताका परत भितर उडयलो। तो खंय फेक सर्टिफिकेट इशू करतालो। इंजिनियरींग, MBBS, IIT, SSC, 12वी जायती सर्टिफिकेटां तो इशू करता। रावपी मडगांवचो माडेलांत ताचें फूल फ्लॅज ऑफिस। 2013 ताका असल्याच केशींत धरिल्लो। पोलीस ताचें रॅकेट उस्तितात। Some days back we received the information that one person by name Arjun Beg is selling degree certificates on FT amount. So from the so-called Indian Education Academy model. So we obtained warrant from the court and raided these premises and found that he was doing this business for quite long time. And he was also booked in 2013 by the crime branch. We seized many certificates, material from his office and computer as well. So we found some people in the office who also informed that he has promised them to issue engineering certificates within 3 months. And some of them have paid 50,000 rupees to him. And without any training, he was about to issue an automobile engineering certificate to one person who is just 10th standard educated. So we have booked him under 468, 472, 474, 420 IPC. So previously also he was booked. Previously also he was booked by crime branch in 2013. We have sealed his office and we will verify those universities. He is claiming to be he is having connections with those universities, but he doesn't have any permission from any university. Neither he has a permission from Goa Education Board. So ultimately he was doing illegal operations of this education institute. Office sealed sir to me. We have sealed his office. So where was it office? It is in Madel, Oceana. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।